रॉसमन क्रूज नागवा वेर्णाचेर 1-0 गोल फरकान जैत मेळोवन आंबेली स्पोर्ट्स क्लबान उपांत्य फेरयेत सुवात मेळयली। माजोड्डेच्या मुसन प्लेग्राउंडार ही फुटबॉल सर्त बरीच रंगली। 22वे फादर बासिलियो आंद्रादे मेमोरियल सर्तीच्या क्वार्टर फायनलीत आंबेली स्पोर्ट्स क्लबान जैत मेळयले। बॉस्को फर्नांडिसान एक शुटूक चाल खेळताना आंबेली स्पोर्ट्स क्लबान हो फुडाकार घेतलो। ताणे वेर्णाचो क्रिस्टो डिमेलोचो ताबो काडून उडयलो। आंबेली पंगडान 1-0 अशी आघाडी घेतली। रॉसमन क्रूज नागवा वेर्णा पंगडान गोल करपाचे पुराय यत्न केले, पूण तांकां गोल करपाची संद मेळ्ळी ना। शेवटाक रॉसमन क्रूज नागवा वेर्णा पंगडाक हारोवन 1-0 गोल फरकान आंबेली स्पोर्ट्स क्लबान जैत मेळयले। पळयात रोमांचक खेळ। GOA365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकार।